तुम्ही जाणात लगातार गेल्या 3-4 वर्सां फ्रॉम 1st January 2016 एवर सिन्स 7th पे प्रगट जालो आणि 7th पे प्रोमलगेट जालो तेन्नासून आमी KTC ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन AITUC आमी वेळावेळी सरकाराक सांगित येयल्यात कदंबा मॅनेजमेंटाक परतूच येयल्यात की आमचे कितें पळय डिमांड आहात ते सेटल करा. सद्याक तुमी जाणात इश्टानो की आमचो 7th पे कामगारांक गव्हर्मेंटान लागू केला, बट तो लागू करता आसतना नोव्हेंबर 2018 सून लागू केला, जेन्ना आमचो डिमांड जो 7th पेचो आसा तो जानेवारी 2016 सून लागू करूंक जाय. म्हणल्यार लगभग 34 मंथ्स एरियर्स आमकां मेळोंक जाय. शशिकांत हांगा यो आमकां लगभग 34 म्हयन्याचो एरियर्स मेळोंक जाय. इश्टानो हे आमी सरकारा लागीं मागीत येयल्यात आनी सांगला एग्रीमेंट करा. एग्रीमेंट ह्या खातीर करा तुमकां आमकां एरियर्स दिवपाक जाय आनी तुमी एकाच फरा सगळे दिवपाची गरज ना. टप्पे टप्पे दिल्यार जाता, इन इन्स्टॉलमेंट दिल्यार जाता. तो जालो एक प्रश्न. गेल्या 5 वर्सां इश्टानो लगभग 550 कामगार रिटायर जाल्यात, ड्रायव्हर कंडक्टर आनी मॅकॅनिक सगळे मेळोन. जाल्यार ह्या 550 कामगार रिटायर जाले जाल्यार ह्या जाग्यांनी ह्या वेकन्सी भरूंक ना. ह्या वेकन्सी भरूंक ना म्हणटकच दुसऱ्या वाटेन 550 बदली ड्रायव्हर कंडक्टर ह्या कदंबान काम करता. थोडे 9 वर्सां, थोडे 8 वर्सां अशें काम करता आनी हांचो आंकडो 350 वयर आहा. 8-9 वर्सां काम केल्ले भुरगे 350 वयर बदली ड्रायव्हर कंडक्टर म्हणून काम करता. आनी जेन्ना 7th पेच्या ढांच्या प्रमाणे 25,500 रुपया तांकां तांकां फारीक करूंक जाय जाल्यार कदंबा मॅनेजमेंट तांकां 15,000 रुपया फारीक करता. गांवभर आवाज कितें की कदंबाच्या कामगारांक भरपूर पगार मेळटा. खरी परिस्थिती ही बदली ड्रायव्हर्स कंडक्टर्स मोर दॅन 550 ते 15,000 रुपयाचेर काम करता. कित्याक ह्या आशेन की आज ना फाल्यां आमी परमनंट जातले म्हणून. आनी सगळे इंटरस्टेट रूट हे बदली ड्रायव्हर ऑपरेट करता ते सगळे जे खेड्यापाड्यांनी ओव्हरनायट सुद्धा ते काम करता जाल्यार तांकां फक्त 15,000 रुपया. जे कायद्यान तांकां कमीच म्हणल्यार 25,500 रुपया पगार मेळोंक जाय आसलेलो. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सुप्रीम कोर्टाचो आदेश कायदो आसा. तुका समान वेतन समान काम समान वेतन हे दिवपाक जाय जाल्यार तांकां ह्यो गव्हर्मेंट कंपनी जावन पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग जावन एक आदरणीय मालीक असो कदंबा मॅनेजमेंटान वावरपाक जाय. आयडियल एम्प्लॉयर ते वावरना. दुसऱ्या वाटेन आतां इलेक्ट्रीक बस हाडूंक सोदतात 50, पूण ऑलरेडी कांय अधिकाऱ्यांनी पब्लिकली सांगलेले आसा. ते कितें म्हणटात, हे इलेक्ट्रीक बस हाडटा पूण हाच्या फुडें आमी कोणाक परमनंट करचे ना, परमनंट नोकरी आमी दिवचे ना. आनी ह्या कदंबा हे जे इलेक्ट्रीक बस आहा हे कांय तरी आउटसोर्सिंग आमी करतले, कोणाच्या हातीन आमी दितले ते चलोवपाक. KTC ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन AITUCचो हाचेर खर विरोध आहा.